नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो करियर या कार्यावळीन तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. आयचो विषय असा करियर इन एनिमल हजबंड्री अँड वेटरनरी सर्व्हिस आणि याविषयी मार्गदर्शन करपाक आमच्या बरोबर आसात डॉक्टर संतोष देसाई. स्वागत तुमच्या या कार्यावळीत. सर, एनिमल हजबंड्री अँड वेटरनरी सर्व्हिस हो वाठार खूप व्हडलो आसा. तर ह्या वाठारांत खंयच्या खंयच्या गजाली येतात? एनिमल हजबंड्री आणि वेटरनरी सर्विसीस हें जरी नांव एक जालें जाल्यार हातूंत वेगवेगळे विभाग आसा. जेन्ना आमी एनिमल हजबंड्री म्हणटा तेन्ना जनावरांची कुयदाद तेंची भलायकी हो विशय येता. वेगवेगळ्यो स्कीम जे आमी आमच्या एक्सटेंशन विंगांतल्यान राबयतात त्यो स्किमी येतात. आनी जेन्ना आमी हेल्थ म्हणटा थंय हेल्थांत तांकां तेंची दुयेंसां तपासप, तांकां कितें जालां तें पळोवप, तांकां ट्रिटमेंट दिवप, ऑपरेशन्स जाल्यार ऑपरेशन्स करप हो भाग तातूंत येता. अशे वेगवेगळे दोन विभाग आसा. हे दोन विभाग आणि एकामेकाक जोडलेले आसा. आता प्रामुख्यान आमी म्हणटात की जर वेटरनरी सर्व्हिसीन जर तुमकां करियर करपाक जाय जाल्यार प्रामुख्यान दोतोर जातात त्या फिल्डांत. तर हें जर क्षेत्र निवडपाक जाय जाल्यार ताका एज्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन कितें लागतलें आणि कशा प्रकारची संदी आसात, म्हणजे कशे कॉलेजीस कशे आसात? जर तुमी हो कोर्स करतले जाय जाल्यार इट इज अ प्रोफेशनल कोर्स. जशे बाकीचे कोर्सीस आसा, इंजिनियरींग, मेडिकल, MBBS, तसोच हो कोर्स आसा. हो कोर्स 4.5 वर्सांचो आसा. आनी आमच्या गोंयांत वेटनरी कॉलेज ना. हाचे खातीर गोंयच्या भुरग्यां खातीर महाराष्ट्र, पाँडिचेरी अशे सीट्स रिजर्व दवरलेले आसा. आनी ताका एज्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन कितें लागता? एज्युकेशन क्वॉलिफिकेशन, बेसीक एज्युकेशन क्वॉलिफिकेशन 12th सायन्स. ओके. ताणें 12वीक 12th सायन्सीक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किंवा झुओलॉजी आनी इंग्लीश हे विशय घेवन कमीत कमी 50% मार्क घेवपाक जाय. ओके. ते घेतल्या उपरांत मागीर तो क्वॉलिफाय जाता की ह्यो एग्जामी दिवपाक. अच्छा. हातूंत एडमिशन जर घेतलें जायत त्या कॉलेजींत जाल्यार 2 चॅनल आसा. एक, डायरेक्ट ऑल इंडिया लेवलचेर जी एग्जाम जाता, इंडियन वेटनरी कावन्सील जें आसा, वेटनरी कावन्सील ऑफ इंडिया, जे इंडियन वेटनरी कावन्सील एक्ट 1984 जो पार्लमेंटान पास केल्लो आनी त्या कायद्या सकयल हें कावन्सील फॉर्म जाल्लें आसा. ओके. तें कावन्सील ऑल इंडिया लेवल बेसिसचेर 15% सीट्स रिजर्व दवरता. ओके. ती टेस्ट तो डायरेक्ट एपियर जावंक शकता आनी त्या लिस्टान जर आयलो जायत जाल्यार ऑल ओवर इंडिया ज्या कॉलेजींनी तो ताका मेळटा थंय ताका वचचें पडटलें. ना जाल्यार महाराष्ट्र किंवा पाँडिचेरी कॉलेज हांगा तो एडमिशन घेवंक शकता खंयचो कॅन्डिडेट. बेसीक क्वॉलिफिकेशन्स सेम आसा ऑल इंडिया लेवलचेर किंवा महाराष्ट्र किंवा पाँडिचेरी. आतां महाराष्ट्र कॉलेजीस जी आसा ती आमी गोवा कोंकण ट्रॅक्टां पडटा, ताचे खातीर आमकां तेणी मुंबय वेटनरी कॉलेज आनी शिरवळ कॉलेज जें सातारा लागीं आसा ह्या 2 कॉलेजींनी आमकां सीट दिता. ओके. फक्त फरक इतलोच आसा महाराष्ट्र आनी पाँडिचेरी. महाराष्ट्रा तुमी एडमिशन घेतलें जायत कॉलेजींत जाल्यार महाराष्ट्रा CET एग्जाम दिवची पडटा. आनी ही महाराष्ट्र CET एग्जाम जी आसा ती डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन, मेडिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च मुंबय जें तेंचें ऑफिस आसा ते कंडक्ट करता. ताचे खातीर ऑनलायन फॉर्म भरपाचो, ऑनलायन एडमीट कार्ड घेवपाचें, एग्जाम दिवपाची. एग्जाम जाल्या उपरांत ते रिजल्ट डिक्लेअर करता आनी ते रिजल्ट डिक्लेअर केल्या उपरांत आमकां एक कॉपी धाडटा आनी आमी मागीर जी युनिवर्सिटी आसा महाराष्ट्रांतली, जी महाराष्ट्रा एग्रीकल्चर पयलीं आशिल्ली, आतां सेपरेट युनिवर्सिटी आसा. पयलीं कितें जालें, सगळीं कॉलेजीस ही एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी सकयल येतालीं. आतां महाराष्ट्रांत एनिमल आनी फिशरी सायन्स अशी वेगळी युनिवर्सिटी केल्या आनी जी युनिवर्सिटी नागपूर आसा. थंयच्यान आमी एप्लिकेशन्स हाडटा आनी हे जे मेरिटान जे आयिल्ले आसा ते फॉर्म भरून. मेरिटान कितले भुरगे येतात ते? मेरिटान समजा आमकां 6 सीट रिजर्व आसा. मेरिटान समजा आमचे 10 आयले, कारण गोंयच्या भुरग्यांचे मेरिट लिस्ट सेपरेट येता. ओके. एग्जाम जेन्ना ते दिता तेन्ना हें लिस्ट सेपरेट आसता आनी जे भुरगे मेरिटान येता त्या प्रमाण आमी तांकां फर्स्ट 6 आसा, कारण 6 सीट थंय रिजर्व आसा, फर्स्ट 6 आसा तांकां आमी तेंचें एप्लिकेशन भरता आनी ते युनिवर्सिटीक धाडटा. मागीर कावन्सिलींग जाता आनी अकॉर्डिंगली मागीर फुडलें तेंचें एडमिशन प्रोसेस जाता. ओके. पाँडिचेरी सुरवातीक तेंची पाँडिचेरीची सीटी आशिल्ली पूण आतां ती ना. ओके. आतां डायरेक्ट एप्लाय करपाचें. एप्लिकेशन गेल्या उपरांत गोंयच्या भुरग्यांचे सेपरेट मेरिट लिस्ट काडटा ते आनी थंय सीट रिजर्व आसात. हय, थंय 5 सीट रिजर्व आसा. टोटल गोंयच्या भुरग्यां खातीर 11 सीट रिजर्व आसा. म्हणजे प्रत्येक वर्सा 11 भुरगे गोंयचे ह्या कोर्साक जॉइन जावंक शकतात. ओके. सर, हे तुम्ही सांगले ते ग्रॅज्युएशन लेवल म्हणजे बॅचलर,
जशें मेडिकलान आसता की MBBS जाल्या उपरांत तो खंयचो भुरगो MD करता, तशें ह्या क्षेत्रांत सुद्दां पदव्युत्तर किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएशनची संदी आसात? हय, जशें मेडिकलांत MD करता तशेंच ह्या फिल्डांतूय आमच्या वेटनरी सायन्सांतूय MVSc मास्टर ऑफ वेटनरी सायन्स किंवा PhD डॉक्टरेट पर्यंत वचपा येता. ओके. वेगवेगळे विशय आसा, काही क्लिनिकल सब्जेक्ट आसा जशें मेडिसीन, सर्जरी, गायनोकॉलॉजी. गायनोकॉलॉजी म्हणजे हातून आसा? हय, जशें मेडिकलांत गायनोकॉलॉजी आसा तशीच जनावरांची गायनोकॉलॉजी आसा. आनी हे फिल्ड इतलें वास्ट आसा की हांगा आमी जी शरीर रचना आसा जाका एनाटॉमी म्हणटा किंवा फिजिओलॉजी म्हणटा ती एका स्पिसीसची लिमिटेड ना. म्हणजे मनशाची शिकता आसतना तो एकाच हेजी शिकता, पण म्हाका दिसता ह्या फिल्डान गेल्या उपरांत ताका खूब वेगळ्या वेगळ्या. हय, कारण वेगवेगळे स्पेसीस आसा. इक्वायन्स हातूंत आमी घोडे म्हणटा किंवा फिलायन्स, माजरां येता, कुत्रे आसा. आनी जनावरां हेंची एनाटॉमी, कॅटल्स जे म्हणटा हेंची एनाटॉमी आनी फिजिओलॉजी ही टोटली डिफरंट. ओके. एका समजा खंयच्या मेडिसिनाचो डोस 1 ml पर 10 kg आसा जाल्यार तो लार्ज एनिमल 1 ml पर 100 kg आसा. आनी इतलें वेरिएशन आसता. ही फिजिओलॉजी आनी एनाटॉमी ही जर खबर ना जाल्यार त्या क्षेत्रांत कांय करूंक शकना. वास्ट फील्ड आसा. ओके. आनी हे कॉलेजीस खंय आसा पोस्ट ग्रॅज्युएशनचे? पोस्ट ग्रॅज्युएशन भोवतेक जी सगळे स्टेटींनी आतां ऑल ओव्हर इंडिया 34 कॉलेजीस आसा आनी बऱ्याचशा कॉलेजींनी हे पोस्ट ग्रॅज्युएशनचे कोर्सीस आसा. ओके. सर, आमी जेन्ना जॉब ऑपॉर्च्युनिटीचे विचार करता तेन्ना 3 विभागान कदाचित हातूंत जॉब आसूं शकता. एक म्हणजे प्रायवेट सेक्टर, पब्लीक सेक्टर आनी म्हाका दिसता गव्हर्मेंट सेक्टरान. तर ह्या 3 विभागान कशा प्रकारचे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आसात? ग्रॅज्युएशन जाल्या उपरांत तुमी डायरेक्ट गव्हर्मेंटान जॉइन जावंक शकता एज अ वेटनरी ऑफिसर म्हणून. सगळ्या स्टेटींनी वेगवेगळी डेजिग्नेशन आसता. आतां महाराष्ट्रान लायफस्टॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर्स आसा. काही स्टेटींनी ज्युनियर वेटनरी सर्जन अशी पोस्ट आसा. म्हणजे पोस्ट जे आसा ते वेगवेगळे आसता पूण बेसीक क्वॉलिफिकेशन इज सेम. आनी खंयच्या तुमी स्टेटींनी जर जॉइन जातले जायत आनी काम करतले जायत जाल्यार बेसीक क्वॉलिफिकेशन आसा डिग्री इन वेटनरी सायन्स एंड यू टू रजिस्टर्ड इन द स्टेट वेटनरी कावन्सील. अनलेस यू रजिस्टर्ड इन द स्टेट वेटनरी कावन्सील यू कॅनॉट प्रॅक्टीस. म्हणजे तुमकां प्रॅक्टीस करपाक जाय तुमकां रजिस्ट्रेशन करचें पडटलें. प्रॅक्टीस करपा जाय जाल्यार तुमी रजिस्ट्रेशन करपा जाय. गव्हर्मेंटांतूय तुमी काम करतले जाल्यार रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी. प्रत्येक स्टेटीची कावन्सिल्स आसा अंडर दीस एक्ट. हांवें सांगलें तशें इंडियन वेटनरी कावन्सील एक्ट. ताचे सकयल ही स्टेट कावन्सील फॉर्म जाल्ली आसा थंय रजिस्ट्रेशन करचें पडटा. ओके. ताच्या उपरांत खंयच्या कंपनीन समजा संदी आसा जे एखाद्यान वेटर्निटीन जर डिग्री घेतली जाल्यार? हय, बँकांनी काम करूंक शकता ते. बँकांनी सुद्दां? हय, बँकांनी वेटनरी ऑफिसर्स म्हणून पोस्ट आसता. कित्याक म्हणजे तांचें काम थंय? बँक जनावरांक घेवपा खातीर फायनान्स करता. अच्छा. किंवा वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू एनिमल हजबंड्री फायनान्स करता. ते प्रोजेक्ट पळोवपाक तेंची फिजिबिलिटी वर्कआउट करपा खातीर तांकां टॅक्निकल मनीस लागता. त्या भायर इन्शुरन्स कंपनी तुमकां खबर आसा की बँक जेन्ना फायनान्स करता तेन्ना तो युनीट आसा तो युनीट इन्शुर्ड करता. ताचे खातीर तेची फिजिबिलिटी पळोवपाक खातीर इन्शुरन्स कंपनी खूब पोस्ट आसता. आनी हे इन्शुरन्स कंपनीचे जॉब्स इतले बरे आसा की तांकां जनरल पुलान घेता आनी प्रमोशनल एवेन्यूज बरे आसता. ओके. त्या व्यतिरिक्त गव्हर्मेंटान स्टेट गव्हर्मेंट्स जालेत, सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे वेगवेगळी जी इन्स्टिट्यूशन्स आसा, रिसर्च इन्स्टिट्यूशन्स आसा थंय तांकां जॉब मेळूंक शकता. तशेंच डिफेन्सान रिमोट वेटनरी कॉप्स जे वेटनरियन घेता, जी बॉर्डर सेक्युरिटी आसता थंय किंवा डेरी फार्म्स आसता, मिलिटरीची डेरी फार्म्स आसता थंय सुद्दां तांकां स्कोप्स आसा. तेच बरोबर अशें जर म्हणटा तुमी जे वेगवेगळे डेरी प्रोडक्ट आसात थंय कदाचित अशा प्रकारची गरज आसूं शकतली. हय, फ्रोझन फूड, स्पेशली फ्रोझन फूड्स जी आसा आनी वेगवेगळे कंपनीज आसा आनी फॅक्टरीज आसा थंय वेटनरियन लागता. त्या व्यतिरिक्त बऱ्योचश्यो कंपनी आसा, तुमी नांव आयकलां आसतलें की एबॉट कंपनी आसा, मागीर जी चॉकलेट्स तयार करता नेस्ले कंपनी ती कंपनी आसा. अशा कंपनी सुद्दां वेटनरियनची गरज आसता. कारण पोस्ट ग्रॅज्युएशना फूड हायजीन आनी पब्लीक हेल्थ असो एक विशय आसा. आनी ज्यांनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन MSc इन फूड हायजीन केलां अशे जे कॅन्डिडेट आसा तांकां ह्यो कंपनी आसा त्यो कंपनी ऑफर दिता. आनी म्हाजो एक कलीग आसा जो आतां डॉक्टर कुलकर्णीस, तो अबॉट कंपनीचो ह्या पर्टिक्युलर न्युट्रिशनचो हेड आसा. अच्छा.
म्हणजे ह्या क्षेत्रांत गेल्या उपरांत इतलो आवाट मोठो आसा, म्हणजे तुम्ही मल्टीनॅशनल कंपनींनी काम करू शकता, गव्हर्मेंट सेक्टरांनी काम करू शकता. आणि एक प्रश्न म्हाका तुमकां विचारपाचो आसलो की जर एखाद्याक अशें दिसलें की 5 सावन एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट म्हणजे स्वताचोच व्यवसाय किंवा दवाखानो जर आपण सुरू करतलो जाल्यार ताणें कितें करपाक जाय? ताका जर स्वता प्रॅक्टीस करपाची आसली जायत जाल्यार गव्हर्मेंटच्यो स्किमी आसा. नाबार्ड जे आसा, नॅशनल एग्रीकल्चर बँक फॉर रुरल डेव्हलपमेंट, ती कमी सबसिडायज रेटीन लोन दिता. बँकांतल्यान लोन घेवपाचें आनी रेट ऑफ इंट्रस्ट जो आसा तो सबसिडायज करता ते. अप टू 2 lakhs पर्यंत लोन मेळटा आनी ताणें स्वताचो दवाखानो ओपन करून तो सर्वीस दिवंक शकता. ओके. सर, एक ह्या व्यवसायात प्रामुख्यान जो विशय येतात तो म्हणजे स्वताहून दुग्ध व्यवसाय करप. आणि म्हाका दिसता तुमच्या डिपार्टमेंटान जे आता वेरियस स्किम्स काडल्यात, म्हणजे इतके स्कीम की एक वासरू आसा तोपर्यंत ताका चारो मेळपाक वेगवेगळ्या स्तराचे स्कीम मेळटा आनी ते स्किमी हांवें ट्रान्सलेट केल्ले त्यामुळे म्हाका खबर आसा. आयज गोव्यान ह्या स्किमी खातीर कितें अवस्था आसा, म्हणजे वातावरण कशें आसा, पोशक आसा काय कशें कितें आसा? ह्या आमच्या सगळ्या स्किमीक सगळ्या तरणाट्यांनी सुद्दां भरभरून प्रतिसाद दिल्लो आसा. सर्वसाधारण आमी गेल्या वर्स 1.5 वर्सां पळयता की लागीं 4,500 जनावरां हे स्किमी सकयल हाडलेलीं आसा. आनी गोंयचें जें डेलीचें जें उत्पादन आशिल्लें जें सादारण 35,000च्या वयर वचन आशिल्लें एवरेज, तें 19,000 पर्यंत वाडलें. आनी हें फक्त कलेक्शन. जें प्रोडक्शन आसा तें लागीं 1,20,000 ते 1,30,000 पर्यंत गेलें. म्हणजे थोडे प्रोडक्शन आसा ते डॉमेस्टीक थंयच सोंपता आसतलें. एखाद्या डेरीन आयल्या उपरांत थंयच रिटेलाक वता आसतलें. हय, कांय प्रमाणांत तें थंय खपता. तशेंच कांय कन्जम्पशनाक वता. सगळेंच कितें दूद जें तयार जाता तें वचून डेरीन घालिना. मागीर तेंचीं वासरां आसता त्या वासरांकूय पाजयता. ताका लागून एक्झॅक्ट जें फिगर जें आसा तें सगळें तशें मेळना. फक्त आमकां फिगर मेळटा तें कलेक्शनचें. कलेक्शन वाडलेलें आसा. 35,000 जें डेली एवरेज कलेक्शन आशिल्लें तें 19,000 पर्यंत गेलें. आनी हें गेल्या फक्त 11 ते 12 म्हयन्यांत हें वाडलेलें आसा. ताका भरभरून प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. कारण गव्हर्मेंटच्यो स्किमी आसा त्यो बऱ्योच आसा. कामधेनू सुदारीत स्कीम आसा, ताका बरोच रिस्पॉन्स मेळ्ळा. त्या भायर चारा लागवडीची स्कीम आसा, तिका मेळ्ळा. मागीर आमी डेरी इक्विपमेंट्स घेवपा खातीर वेगवेगळीं आयुधां आसा ती घेवपा खातीर स्कीम दिता. ताका रिस्पॉन्स बरो आसा. बरोबर. कारण म्हाका दिसता एक पयलींच्या तेंपार अशी परिस्थिती आसली की जाचे कडेन खूब गायी किंवा गोधन आसताले तो श्रीमंत आसतालो. ती परिस्थिती हळू सुद्दां जातली अशें आमकां म्हणपाक हरकत ना. कारण गोव्यान ज्या पद्दतीन आमी पळयतात की तरणाटे ह्या वेवसायान भितर आयल्यात आणि ते बऱ्या तरेन हो वेवसाय करतात. म्हाका तुमकां एक प्रश्न विचारपाक जाय आसलो, कारण तुमी गोंया भायर सुद्दां ह्या क्षेत्रांत काम केलां. गोंया भायर मोठ्या प्रमाणात कोल्हापूर सारक्या भागान असो दुग्ध व्यवसाय करता तेन्ना तुमकां थंयची सामाजीक परिस्थिती दुग्ध व्यवसाया खातीर किंवा शेती खातीर आनी गोंयची परिस्थिती हातूंत कितें तफावत वेगळेपण कितें दिसता? कांय प्रमाणांत म्हटल्यार हय, कारण एग्रीकल्चर हो कल्चर आसा, ही संस्कृती आसा. जाता कितें, घडटा कितें, तर आमी जेन्ना हो वेवसाय करपाक वता तेन्ना हांगा आमी तो पार्ट टायम वेवसाय करता. महाराष्ट्र किंवा कर्नाटका ही तेंची संस्कृती जावन आसा. ते जरी काम करता आसत, खंय फॅक्टरीनी कामाक गेले जाल्यार सुद्दां सांजे घरा आयल्या उपरांत ते पासय मारपाक वता. पासय मारपाक खंय वता ते? पासय मारपाक ते शेतार वता. शेतार पासय मारली, येता आसतना सायकलीक बांदून चारो घेवन येतले. हांगा परिस्थिती वेगळी आसा. हांगा आमकां जर पासय मारपाक जाय जाल्यार आमी मोटरसायकल स्टार्ट म्हटले एक तरी बिचार वतले नाल्यार बाजारांत फिरतले. ताका लागून ही जी संस्कृती आमी म्हणटा हातूंत बेसीक फरक आसा. आमचें जें एट्रॅक्शन आसा तें एट्रॅक्शन टुरिजम, मायनींग, तांचें तशें ना. तांचें पूर्ण शेती. म्हणजे लागीं लागीं जे शेतकरी आमी खरे शेतकरी ते. हांगा आमकां टायम मेळ्ळो जाल्यार आमी शेतां वता. लक्ष आमचें कमी आसा. पूण कांय प्रमाणांत आतां मायनींग कमी जालें गोंयांत. टुरिजमान आसाच. मायनिंगा खातीर मायनींग कमी जाल्ल्या कारण बरेचशे तरणाटे जे आसा ते ह्या क्षेत्रांत येवपाक येतात. आनी हो वेवसाय असो आसा की हेका पेशन्स जाय. पेशन्स आसूंक जाय जाल्यार शेती आनी दुदाचो धंदो हो पुरक जावंक शकता, जोड धंदो जावंक शकता. ओके, बरोबर. तुमकां तसो एक प्रश्न म्हाका विचारपाचो आसलो, कारण हे सगळे इतले प्रोडक्शन किंवा इतले स्किमी आसात पण हाच्या खातीर एक तुमणे म्हटलां पेशन्सूय जाय. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे ह्या धंद्यान म्हाका हेच दिसता की ह्या धंद्यान खंयचीच सुटी ना.